Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. There were 111 candidates who were validly nominated. Out of them, 21 have withdrawn their candidature. So for 25 wards in Madgaon Municipal Council, there are 90 candidates in the fray now. केपें नगरपालिकेत बाबू कवळेकरान तेको दिल्ल्यान वॉर्ड नंबर 7, वॉर्ड नंबर 3 आनी वॉर्ड नंबर 1 उमेदवार बिनविरोध जिखल्यात. अर्ज भरपाक आडायल्लो म्हूण व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो तो हातूंतलोच एक वॉर्ड. तीन उमेदवार आज आमचे निवडून येयल्ले आसात. बिनविरोध अब्दाईज नायक, बाय सुचिता शिरवळीकर आनी अक्षता हळदणकर. 13 पैकी 3 आमचे हॅट्रीक जाल्ले आसा. केप्यांक हे पयल्याच फावटी 3 बिनविरोध निवडून जाल्ले आसा. ताका लागून तिनी वॉर्डाचे जे आमचे कार्यकर्ते आसात, तिनी वॉर्डांतले जे लोक आसात, ज्या लोकांनी विश्वास दवरलो, आज अनेक फावटी बाय 4 फावटी निवडून येता, बाय सुचिता 4 फावटी निवडून येता आनी बाब चेतन परत सेकंड टायम निवडून येता. म्हणजे असो एक फावट दिल्लो आसा आनी ताका लागून तांकां तिगांचो शुभेच्छा दितात हांव. त्याच बरोबर सगळे आमच्या जे कार्यकर्ते आसात, जे मतदार आसात, तांकां हांव शुभेच्छा दिता. आयज भाजपाक हो म्हणजे केपेंतल्यान हो बऱ्यापैकी कौल दिल्लो आसा. तितून हळदणकर जो इल्लो आसा तेजे वयल्यान कळोवन चुकता की त्या दिसाक जे कोणी अप्रचार केल्लो, नांव म्हणजे खंय तरी म्हाका लिंक करून आमदारच म्हणजे डेप्युटी सीएमाच्या मनशांनी अशें केलें तशें केलें असं सांगपाचो प्रयत्न जाल्लो. हे नाका जाल्लें खंय तरी आमकां म्हणजे नांव बदनाम करपाचें केल्लें हें आज सिद्ध जाल्लें आसा. ज्या मनशांनी फॉर्म भरले तो स्वता आपले खुशेन येवन आयज फॉर्म विड्रॉ करून गेल्लो आसा. कंप्लेन सुद्दां स्वता फाटी घेतली आसा. कंप्लेन कोणी म्हणजे आयज कळोन चुकलें आसा, कंप्लेन कोणी तरी दिवपा लायिल्ली. मुरगांवांत 3 उमेदवारांनी अर्ज फाटीं घेवन संकल्प आमोणकराक तेंको दिलो. तो खंय बुधवारा पॅनल जाहीर करतलो. वॉर्ड 7तल्यान समीर खान, वॉर्ड 3तल्यान उमेश मांद्रेकार आनी वॉर्ड नंबर 5तल्यान सर्वेश होबळे. कितलींशीं वर्सां म्युनिसिपालिटीन लोकांची कामां केली आनी लोकांन म्हाका फुडें केलेलो की तूं एक मनीस फुडें सर आनी आमची कामां कर म्हणून. आनी हूंय बीन आयज सरान म्हाका रिक्वेस्ट केलें की समीर 1 to 9 आमकां जिखपा जाय, आमी 1 to 9 आमकां जिखपा जाय म्हणून ते हिसपान आमी आयज हांवें कॉम्प्रोमायज केला. आयज एकाच वॉर्डान आमचेच जर संकल्पाचे जर एक 3-3, 4-4 लोक रावले जाल्यार तें बरें जावचें ना. खंय तरी एक वोट आमचे फूट जातली आनी आमचो ऑपोजिशन कोण आहा पळय तो जिखतलो म्हणून हांवें बारीक चिंतलें की आयज खंय तरी आमकां त्रास जातले, आमकां बॅकफायर जातले. आयज इलेक्शनाचो जो प्रोसेसूच आसा तो टोटल इलिगल आसा आनी आमी हेज्या लागून फायट करीत आसा. बट तरी आसून इलेक्शन जालें जाल्यार आमी आमची तयारी दवरलेली आसा. आमी सगळी तयारी केली आसा. आमी सगळे कडेन कॅन्डिडेट घातलेले आसा आनी आमचो एकूच एम आसलेलो आमच्या सगळ्या ग्रुपाचो जो युनायटेडली आमी जे फायट करता हे इलेक्शन, एकूच एम आसलेलो की आमी 1 to 1 करपाक. सो आयज जे आमचे 3 जाण कॅन्डिडेट जे फॉर्मां भरलेली, जसो वॉर्ड नंबर 7 आमचो समीर खान आसलेलो तेणें आयज विड्रॉ केले. वॉर्ड नंबर 5 जो आमचो सर्वेश होबले आसलो तेणें फाटीं घेतले आनी वॉर्ड नंबर 3 बाब उमेश मांद्रेकर, हांव ताचो खरोच अभिनंदन करता. So after 21 withdrawals, total 133 nominations were valid initially. After 21 withdrawals, now that is 133 minus 21. So total आमचे कडेन 112 कॅन्डिडेट्स वॅलिड उरतात. म्हापशां 79 उमेदवार जाल्यार सांग्यार एकूण 41 उमेदवार वेंचणुकेंत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.